मोगाचें शुभ वर्तमान। ताचो बापूय जाकार्यास पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो, इस्रायलाचो दोनी देव सदोव जावं दी। आपले पोरचेक भेट दिवंक ताणें सोडयली। ताणें आपलो सेवक दावीद हाचे सोस्तींतलो आमचे खातीर एक बोलवोन तारोक उबो केलो। आपल्या भाग्यवंत संदेशकाराची तोंडां आदल्या काळारसून परगडटाली ती पोरबी। आमकां थारतलो म्हूण आमच्या दुस्मानांतले आनी आमकां जळटात तितल्यांच्याय हातांतले। अशी तो आमच्या पुर्वजांची दया करता, आपल्या पवित्र कराराचो उगडास दवरता। अब्राहम आमच्या बापाक सोपूत दिल्लो ताणें आपूण फावो करतलो म्हूण आमकां हें देणें। आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली जोडून सुटका भिरांत नासतना करतल्या म्हूण ताची सेवा। पवित्र गुणेस जावन ताच्या फुड्यांत आंकभर सगल्या आमच्या जिवितांत। आनी तूं भुरग्या सर्वेस्पराचो बाकणार म्हूण नांव जोडटलोय, तर दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय। ताचे पोरचेक तारोणाची ओळख दिवच्याक जी बोगसणें मेलून घेता तिच्या पातकांक। आमच्या देवाच्या काकुतवंत कोनवालाये उदेशी वयरसून उदेतो सुर्या पावतलो आमचे सोरी। कालोखांत मोन्नाचे सावलेंत आसलेल्यांक उजवाड दिवच्याक, सवस्कायेचे वाटेन आमचे पांय मार्गाक लावच्याक। आनी बालोक वाडटा वाडटा बुदीन ओकोण जायत गेलो। इस्रायलाक सोबेमाजार दिश्टी पडो वेळ तो अरण्यांत रावलो। देवाचें उतर हें।